A very good evening to all of you. आज तुमच्या मुखार आमी येतात. गोवा फॉरवर्डाचे वायस प्रेसिडेंट ॲडवोकेट आसमा सय्यद आणि हांव गोवा फॉरवर्डाचे एक मेंबर डॉक्टर बबिता आंगले प्रभुदेसाय. जुलयांत जेन्ना विधानसभेक असेंब्ली सेशन जाल्लें तेन्ना आमचे पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर विजय सरदेसाय आनी एमएलए फातोर्डाचे एमएलए आसात तांणी एक प्रश्न मांडिल्लो असेंब्ली की बायलां खातीर टॉयलेट्स हो आमचो डिमांड आशिल्लो आनी ह्यो टॉयलेट्स आमची ज्यो पळय मेजर हायवेज आसात, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आसात आनी पब्लीक ओपन स्पेसीस आसात, ह्या जाग्यांनी गोंयांक जेन्ना आमी एक गोंय ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणटात आनी ह्या ट्युरिस्ट डेस्टिनेशनाचेर ह्यो टॉयलेट्स किंवा ही जी पळय सुविधा अत्यंत गरजेची आसा ती सुविधा ना. ट्युरिस्टच ह्या नजरेन न्ही पूण आमच्या बायलां खातीर म्हणजे जो पळय वर्क फोर्स आसा, ज्यो बायलो रेग्युलरली कामाक वतात, जी भुरग्यां स्कुलाक वतात, जी भुरग्यां कॉलेजांक वतात, हांचे खातीर ही सुविधा अत्यंत गरजेची आसा आनी ती सुविधा आमच्या ह्या गोंयांक ना. आनी आमी हो डिमांड जेन्ना पळय एसेंब्लीक मांडलो ताजी एक फॉलोअप म्हणून ऑगस्टाक आमी ह्याच जाग्याचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें. एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन होच मुद्दो तुमच्या मुखार मांडिल्लो आनी पब्लिका मुखार मांडिल्लो आनी ताजे फॉलोअप म्हणून आमी परत चीफ सेक्रेटरीक इमिजिएटली एक लेटर केल्लें ऑगस्टाक. तर तेन्ना चीफ सेक्रेटरी कडच्यान आमकां उत्तर आयलें की आमकां अजून कांयच डायरेक्शन ना गव्हर्मेंटा कडच्यान. ताजे नंतर आमी ओगी रावनात आमी परत RTIचेर गव्हर्मेंटाक बरयत आशिल्लीं आनी इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर, इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर आनी आतां नोव्हेंबराक प्रत्येक फाटी आमकां आमच्या RTI जें पळय घाल्लें ताका आमकां उत्तर येता की गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां कांयच डायरेक्शन नात, आमचे कडेन कसलें इन्फॉर्मेशन ना, अशी तरेची एक वेग म्हणजे जाका कांय एक ह्या प्रश्नाक एक डायरेक्शनच ना, हाका उत्तरच ना, अशी तरेची आमकां उत्तरां येतात गव्हर्मेंटा कडच्यान. हाजो अर्थ असोच की गव्हर्मेंटाक ह्या इशूचेर विचारच करपाक नाका. जेन्ना येद्यो व्हडल्यो तुमी हायवेज बांदतात, इतलें रुंदीकरण जाता रस्त्याचें, वेगळ्या वेगळ्या रस्त्याचें रुंदीकरण जाता, हायवेज सामक्या फ्लायओवर्स बांदतात तुमी, ब्रिजीस बांदतात आनी सादी जर आमी एक जें डिमांड करतात जें अत्यंत गरजेचें आसा की सादी आमकां पब्लीक टॉयलेट्स दिवचे म्हणून, बायलां खातीर पब्लीक टॉयलेट्स दिवचे म्हणून, तें तुमच्यांनी पुरोवपाक जायना आमकां. हाजे सारकी म्हाका दिसता लज्जास्पद अशी गोश्ट ना. कित्याक जेन्ना पळय तुमी बायलो बायलो म्हणटात आनीक आज आमी वी आर मोर दॅन 50% ऑलमोस्ट इलेक्ट्रेट आनी आमचे खातीर जर बायलां खातीर जर ह्यो बेजीक सुविधा जर प्रोवायड करपाक जायनात तर वॉट आर वी टॉकिंग अबावट, म्हणजे वॉट गूड ऑफ विमेन आर वी टॉकिंग अबावट. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हाजेर विचार करचो आनी आमची गोवा फॉरवर्डाची एक खासियत आसा म्हणजे आमी खंयचोच इशू असो अर्दकुट्यार सोडपानात. आमी हो परस्यू करीत रावतली अँड वी वील डिमांड, वी वील कीप डिमांडींग अँड वी वील सीक जस्टीस अँड वी वील टेक इट टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन. आनी दुसरी एक गोश्ट हांव आज डॉक्टर ह्या नात्यानय म्हणटा आनी तेन्नाय बी हांवें तुमचे मुखार हें मुद्दो मांडिल्लो तेन्ना हो डिमांड केल्लो आनी ह्याय मुद्द्याचेर हांव उलयल्लें की आज आमी नॅशनल लेवलाचेर एक बायलांचे मेन्स्ट्रुअल हायजिनाचेर खूब इम्पॉर्टन्स दितात आनी बायलांचे बेजिकली हायजिनाचेर कळ्ळें न्ही, बायलांक जें पळय जाय आसता आनी ह्या हाजे खातीर बिकॉज देर आर नो टॉयलेट्स, बिकॉज द विमेन कॅनॉट गो टू द टॉयलेट रेग्युलरली, दे कॅनॉट हॅव एक्सेस टू क्लीन टॉयलेट्स. त्या खातीर बायलांचे मदीं युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ अनहायजीन मेंटेन ड्युरींग मेन्स्ट्रुअल पिरियड तांकां खूब ताचो त्रास जाता आनी ही गोश्ट अत्यंत गरजेची आसा. कित्याक हाका हायलायट करपी कोण ना जाल्यार कोणें तरी हो मुद्दो मांडपाक जाय न्ही, तसल्यारच त्यो गोश्टी हायलायट जातात. पूण जर गव्हर्मेंट जर दोळ्याचेर पड्डो ओडून बसला तसल्यार वॉट कॅन वी डी, आमचे फक्त डिमांड आसतलो आनी वी वील कीप डिमांडींग सो दॅट केन्ना तरी तो पड्डो वयर येतलो म्हणून. सो आय थिंक नाव आय वील हँड ओवर टू आसमा टू से अ फ्यू थिंग्स मोर ऑन दीस. जशें आमचे बबितान म्हटलें हें अत्यंत गरजेचें बिकॉज दीस इज वन ऑफ द बेजीक नीड
आमी बायलां खातीर कांय व्हडले तुमचे कडेन डिमांड करना. आमचे व्हडले काय आमकां व्हडले चेंजींग रूम करात किंवा एक्चुली बायलांक म्हणल्यार एक फिडींग रूम पासून, बिकॉज देर आर सो मेनी मदर्स हू आर ट्रॅव्हलिंग वर्किंग, दीस इज एक्चुली अ बेजीक नीड. आमी ते पासून डिमांड करनात. तातूंतय सकल जे आतां बेजीक नीड म्हणल्यार एक सेफ प्लेस, हायजिनीक टॉयलेट, हे आमचो डिमांड आसा. आनी टॉयलेट्स एक्सेसिबल एट डिफरंट प्लेसीस हो आमचो एक बारीकसो डिमांड. आनी व्हडले व्हडले खर्च करतात गव्हर्मेंट. हो गव्हर्मेंट व्हडली व्हडली इव्हेंटां करतात. अशें जालां की हो इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट, EMG, इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट जाल्लो आसा. जर व्हडली व्हडली इव्हेंटां करून जर तुमी खर्च करता, हे बारीक बेजीक जे नीड्स आसा बायलांचे ते तुमी जर दोळ्याचेर तुमची पट्टी बांदला आनी कानाचेर तुमी हात दवरला, अशें दिसता अशें आयकना भशेन करतात. हो डिमांड जो आमी केल्लो ताचेर कांयच गव्हर्मेंटान लक्ष दिवना, ताचेर एक्शन घेवना आनी असली आमकां रिप्लायज येता. हे पळय आमी फॉलोअप केला, हे पळय लेटरां पळयात आमची. सी वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग, हांगा येवन बसून आमी उलयना. हे आमचे दीस इज आवर वर्क बिहायंड द सीन म्हणटा पळय, ही आमी कामां केला. इतली आमचे डॉक्युमेंट्स, these are everything is on record, we are just not talking over here. हे सगळे आमकां हे उत्तर तुमी दितात म्हणल्यार एक मनीस कितले पर्यंत लिगली किंवा हे सगळे फॉलोअप करत करत थकपा भशेन, आनी कांय ना. तुमचे सायडींतल्यान रिस्पॉन्सच ना. नॉट एप्लिकेबल, नो रिकॉर्ड्स, अशें डायरेक्शन्स ना, हेच उत्तर. हे बेश्टे आयज बायलांचे खरें म्हणल्यार दशा. कालूय लोकांनी पळयलां आसतलें, व्हिडियोज इतली व्हायरल जाला, ते मोपा इनॉग्रेशनाक टायमार इतली लोक आशिल्ली आनी मॅक्झिमम थंय बायलां आशिल्लीं. बायलांक एंट्री पास आसुनूय एंट्री मेळूना थंय. म्हणल्यार हे तुमी बायलांचो हो तुमी रिस्पेक्ट दवरला आनी ही दशा तुमी बायलांची करता. तुमी आनी बेटी बचाव बेटी पढाव हे तर हांव आयकूनच कान आमचे हे जाला. हेजे अर्थ कितें? बेटी पढाव बेटी बचाव म्हणटा तुमी, हेजे अर्थ कितें? हेजेर आमकां गव्हर्मेंटान खरें म्हणल्यार एज अ वुमन आय हॅव अ रायट टू आस्क, एवरी वुमन हॅव अ रायट टू आस्क. आमकां हेजो उत्तर जाय. आमचे खातीर तुमी हे बारीकशे जर मुद्दे, आमचे डिमांड्स, बारीक डिमांड जर गव्हर्मेंट जर आमचे हे करना जाल्यार आनी फायदो कितें? बायलां खातीर तुमी कितें करता अशें जाल्यार कांयच ना. तुमी बेश्टे इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट म्हणूनच लोकांची गव्हर्मेंट जावना, ही बेश्टे इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट जाली. एनादर इश्यू आसपा. आनी एक गोश्ट म्हाका म्हणून दिसता की पयरूच एक पेपराचेर एक वाचिल्लें की गव्हर्मेंट ट्युरिजम प्रोमोट करपा खातीर आतां दुसऱ्या देशांनी डेलिगेशन धाडटली म्हणून, ट्युरिजम डिपार्टमेंट. म्हाका दिसता खंयच्याय भायल्या देशांनी ट्रॅव्हल केलें जाल्यार, हांव खूब ट्रॅव्हल करपी ह्या खातीर सांगता की जेन्ना पळय तुमी एअरपोर्टाचेर देंवतात आनी ते तुमी खंयच्याय पब्लीक स्पेसिसांनी थंय जर चलत गेले जाल्यार पावला कणकणीक तुमकां बऱ्यो टॉयलेट्स मेळटल्यो. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय इतलो बरो आसा आनी क्लीन टॉयलेट्स, सगळे टिश्यू आसतलो, हें आसतलें. बायलांक भायर आसमान म्हणलें तशें ब्रेस्ट फिडिंगाक रूम आसता. बिकॉज आय थिंक जर कोणाचोय जर एक रेस्पेद दवरपाचो आसता तर दीस इज द बेजीक रिक्वायरमेंट, वेदर इट इज अ मॅन ऑर अ वुमन. वेन आय से की तुमी बायलां खातीर टॉयलेट दवरात, म्हाका दिसता दादल्यां खातीरय टॉयलेट आसपाक जाय. आय से इट विथ द सेम म्हणजे जोशान हांव म्हणटा. आनी जर हे डेलिगेशन्स ही जर भायल्या देशांनी वतात आनी इतली वर्सां ट्युरिजम डिपार्टमेंट धाडत आसा ही डेलिगेशनां, आनी एक ही सादी गजाल जी पटकन मनशाच्या लक्षांत येता ती जर तुमी गोंयांत इम्प्लिमेंट करनात तसल्यार तुमी भायल्या देशांक वचून गोंयचो पयसो, गव्हर्मेंट ट्रेजरींतलो पयसो वगडावन तुमी कितें करतात? तुमी कितें शिकून येतात आनी हांगा तुमी कितें इम्प्लिमेंट करतात? काय तुमी फक्त गोंय हो एक आयुश्य हो एंटायर असो एक इव्हेंटच, म्हणजे सगळे इव्हेंट करून लोकांक दिशाभूल करीत तर रावप, होच एक गव्हर्मेंटाचो एक मुद्दो आसतलो इन फ्युचर. म्हाका दिसता लोकांक दिशाभूल करप, लोकांक एक तरेची नशेक सदांच अडकून दवरप. आज हो इव्हेंट केलो, फाल्यां तो इव्हेंट केलो, परत तो इव्हेंट केलो आनी मेन मुद्द्या कडेन येवपच ना. आय थिंक दीस सिम्स टू बी द इंटेंशन ऑफ द गव्हर्मेंट टुडे. तर परत आमी both of us on behalf of Goa Forward we ask the government की तुम्ही हाजेर एक्शन कितें घेतला आनी घेवना जाल्यार हाजेर परत तुम्ही विचार करचो आनी हे इम्प्लिमेंट करचें असो आमचो डिमांड आसा. आनी आमी ओगी रावपाना, आमी हे कंटिन्यू फॉलोअप करत रावतली अनलेस
this demand is fulfilled. हे आमी पोत्तून आयज सांगता. हेजे पयलीं आमी हेच सांगिल्लें आनी वी फॉलोड अप. आनी आमचो हो डिमांड जे पर्यंत एक्सेप्ट करना गव्हर्मेंट आनी फुलफील करना, आमी हाजेर कंटिन्यू आमची कारवाई चालू दवरतले एंड वी वील सी दॅट दिस डिमांड इज फुलफिल्ड बाय द गव्हर्मेंट. You are demanding this toilet all over Goa or Margaon? No. We demanded, see, women cannot be only in Madgaon or Fatorda or in, we are demanding this on behalf of the women of Goa. Okay. तुम्ही लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले. Yes. नाही सांगलेले की तुम्ही लेटर बरयल्ले. Yes, yeah, this is what. ना तुम्ही जाल्यार you can go through these letters. रिप्लाय तेजर काय येऊ? Reply आयला. The reply is saying there is no direction from the government. There is no To information. the concerned departments, we had written a letter and we had seeked through RTI the information, and the reply is that no instructions from the government. ते तुमका सांगता की जर असे रिप्लाय तुमका येता प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन किंवा लेटर्स बरोवन इश्यू सॉल्व जायना आतापर्यंत आम्ही पळयले की तुम्ही म्हणटा ऑगस्टाच्या फॉलोअप करता. सो तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स लेटरात बरयले हेजे फुडें तशें ना, ताजे फुडें ऑफकोर्स वी विल आम्ही परत तुमच्या मुखार आयला की आता हाजे ना. नंतर लास्ट टाइम आमी प्रेस घेतिल्लो आनी आमी सांगिल्लें की आमी लेटर बरयतले. आमी लेटर बरयले आनी ताजेर आमी आमचे प्रोसेस चालू दवरले. वी वर वेटिंग फॉर द रिप्लायज एंड वी हॅव गॉट द रिप्लाय सेइंग दॅट देर इज नो इन्स्ट्रक्शन. आता जेन्ना पळय परत जानेवारीक असेंब्ली जातली, असेंब्ली सेशन आसली जानेवारी, आणि तेन्ना आमचे कडेन वी हॅव इनफ ऑफ मटिरियल टू से दॅट की तुमी बाबा जेन्ना पळय दीस मॅटर वॉज डिस्कस्ड इन द हाऊस, जेन्ना पळय एक खंयच्या हावजांक डिस्कस जाता तेन्ना ताजे गव्हर्मेंटान ताजो नोट घेवपाकच जाय आनी ताजेर इम्प्लिमेंटेशन हें जावपाकच जाय, कित्याक दीज आर इम्पॉर्टंट इश्यूज म्हणून ते असेंब्लीक डिस्कस जातात न्ही. बारीक सारीक इश्यूज डिस्कस जायनात अँड दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यूज. तेन्ना म्हाका दिसता दीस ऑल्सो वील बी टेकन अप इन द असेंब्ली आनी हाजेर कितें तरी आमी मार्ग काडटलीच. सेकंडली जेन्ना हायवेज येता तेन्ना एक तर हायवे ऑथॉरिटी येता नाल्यार स्टेट PWD येता. एक्झॅक्टली. सो तुम्ही तेंका लेटर बी केल्ले आसा? Yes, we have गव्हर्मेंटाक लेटर all the केल्लें आसा इन ऑल द concerned डिपार्टमेंट्स ऑफ द गव्हर्मेंट. मिनिस्टराक बी मेळ्ळा तुम्ही PWD मिनिस्टराक? We have written letters to all the concerned departments of the government. PWDच But अशें the department had sent to the government, right? So government is not replying. I mean the. So that is what we are आमचो जो पळय आमी So what is आक्षेप the घेतात तो आमी distinct गव्हर्मेंटाक demand? की गव्हर्मेंट रादर दॅन बिकमिंग एम्पॅथेटीक टू द कॉज ऑफ द विमेन, एम्पॅथी दाखोवचे परस तुमी टोटल एपॅथी दाखयतात म्हणजे आमकां पडूनच वचूना अशें. येदे व्हडले रस्ते बांदतात, येदे व्हडले फ्लायओवर्स बांदतात, येदे व्हडले ब्रिजीस बांदतात. तुमकां सादे टॉयलेटा खातीर जेन्ना आमी एक कितें घर बांदतात तेन्ना बेजीक आमी टॉयलेटाचोय प्रबंध करतात काय ना? So this issue will take by your leader for the assembly. Yes, Yes, he had taken he had in the taken. last assemblies, and since no follow-up has anything done No by the action has government, been action done by has the been taken. government. For this you cannot blame the department because the department. We are not blaming the department, we are blaming the government. We are not blaming the department. We are not See, the blaming. direction to the respective department has to come गव्हर्मेंटाकडच्यान येवपाक जाय न्ही. हाजे प्रोविजन गव्हर्मेंटाकडच्यान जावपाक जाय न्ही आनी मागीर रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट ताजेर एक्शन घेतात. Thank you. Thank you.